रोजारी सायबिणी तू आमची राणी विसरनाका गे आयकांची मागणी लुकाचे शुभ वर्तमान। ते ब्रेस्तार शीस कुशाल बरीत जावन परत आयले। तांणी म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देंवचार पर्यान आमकां खालते जाले। आनी ताणें तांकां सांगलें, वीस कसो स्वर्गार थावन पडलोलो हांवें सैतानाक देखलो। पळयात, सोरोप आनी विचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तोला मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला। कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना। तरी पूण देंवचार तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयलोलीं आसात म्हूण खुशाल जायात। त्याच वेळार पवित्र आत्म्याच्या देण्यान खुशालकायेन बरोवन ताणें म्हटलें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दर्या ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्या भुरग्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां। होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें। सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा। आनी पूत कोण तो कोणूच नकलो बगर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकलो बगर पूत, आनी जांकां बाप दाखोवन दिवची पुताक कशी आसत ती मनशां। आनी आपल्या शिसांक वाटेन वलोवन आनी तांकां कुशीन घेवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोले बागी, तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशेले, पूण तांकां मेळ्ळें ना। आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशेले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना। देवाचें उतर हें।